एजेंडा म्हणटा तो एकूच आसूंक जाय, दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट, इम्प्रुवींग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्ट्रक्चर्स इन GCA. आय थिंक दीज आर द टू इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स वीच वी नीड टू फोकस ऑन. ह्याच्या शिवाय आणि एजेंडा काय आसूंक जायना. दीस शूड बी द सोल पर्पज ऑफ रनिंग फॉर इलेक्शन्स इन द GCA. जे कोणी पोजिशन हांगासर भोगलेली आसा, ज्या कोणी पोजिशनार बसलेले आसा, एक्सपिरियन्स आसा, they should go ahead and tell the clubs what they have done for the Goa Cricket Association or what they have done for Goan cricket, while those who are fresh faces should give their vision for the future of cricket in Goa. So म्हाका दिसता हे जेन्ना डिस्कशन जातले आनी क्लबांक कळटले, त्या टायमार क्लब खंय तरी सारके डिसिजन घेवंक शकतले. आमी क्लबांक कडेन आमचे विचार घेवन वयता, आमची कामां घेवन वयता आनी आमचे विजनूय घेवन वयता, बिकॉज वी हॅव लॉट ऑफ फ्रेश फेसीस दिस टायम इन द कमिटी. म्हाका दोनूय वाक्यान कंप्लीट करपाक जाय. तापलेले इलेक्शन आसतलेच, कित्याक सगळे क्लब तापलेले आसा, कित्याक इतके वर्सां कितें जालां तें तेंच्यांनी पळयलां. आनी आमचो आतांचो अध्यक्ष तेणें म्हटलां की क्लब हुशार आसा. ते क्लब हुशार आसा ते आपल्या हुशारचेर खंय मारपाक जाय थंय मतां मारतले, कोणाक जिखून दिवपाक ती दितले. रती महारथी म्हणटात ते इलेक्शन जिखलेले जाल्यार कौरव जिखपाचे, पांडव केन्नाच हारपाक नाशिल्ले, कळ्ळें न्हू. सो हे इलेक्शन आसा ते आमचे क्लब आसा ते आमचे बरोबर आसा आनी ते क्लब कितें करपाक ते 16 तारखेक करतले आनी त्या प्रमाणे आमी विजय जातले हाची खात्री आसा.